कोकण रेल्वेची गोंयची चडशी कामां पायपलायनीत गोंय सरकार हातभार लायतलो म्हूण रेल्वे रावता। बाळी रेल्वे स्टेशना लागसार कंटेनर डेपो, वेर्णा माजोड्डा मडगांव सारजोरा रूट आनी बाळी स्टेशनाचे ट्रॅक डबलिंग जाता। सरकाराचो मेट्रो रेलचो विचार आसल्यार खंय प्रस्ताव घालचो। 5 लेवल क्रॉसिंगाक सरकारान जमीन दिवनूय 50% खर्च उखलूंक जाय। पेडण्यां ते मोपा मेरेन रेल्वे रुटाचो प्रोजेक्ट रिपोर्ट केला। सरकार पैसे घाल्यार काम सुरू जाता। कोकण रेल्वेचो सीएमडी गोंयचे मिडिया कडेन उलयलो। एक कंटेनर लोडिंग जो है वरना से कंटेनर लोडिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है और धीरे धीरे इसमें काफ़ी ग्रोथ हो रही है और हम कॉनकॉर के साथ एक नया टर्मिनल क्रिएट करने वाले हैं फॉर ओनली फॉर कंटेनर लोडिंग। सो कॉनकॉर विल बी कमिंग इनटू गोवा फॉर सेटिंग अप अ कंटेनर डिपो। Where it will be? It will be in Bali. On average, 50 to 60 containers are going from Goa to JNPT for export and incoming also. So we are hoping that we will be able to run one train of container a day from Goa. What we are thinking of is initially doubling to start. We will do Varna Majorda and from Madgaon to Sarjora and Bali. The basic cost of the project for entire Konkani railway doubling is going to be 11,000 crore, and it will take 5 to 7 years, in which the project during interest, during project everything will put together to 14 to 15,000 crore. See, presently 46 kilometer from Roha to Veer has been sanctioned, and we are doing tendering for it. Very shortly work will start on that project. Skybus was an effort which Konkani railway had made, and it required tremendous lot of investment, say 100 crores, 150 crores more, to possibly make it commercial, and there also we would not be sure whether it would be a commercial success. So Konkani railway decided that it would not be wise to continue with the project any further. No, it's not an issue of outdating of the technology. See, nothing like Skybus exists in the world, and what Skybus was doing was aimed to do was transport as in the metro, okay, and as a hub to the main metro, local or more main metro system. There are alternatives available of light. So it was basically, if you have to develop it as a technology, then you need, for any transport technology which is rail based, you require tremendous amount of money, you require tremendous amount of organizational effort. I think with the metro systems everywhere, if you see metros which has been constructed in Delhi, metro which is being constructed in Mumbai, in all the major towns, are initiatives of the state government. If the state government requests us to be okay, you have to do this constructions and we will finance it, we are there to construct linkages if required. Project report, I think we had done some survey for constructing from Thivim to the airport. Where was it? Parnam to the new proposed airport. There are actually, I don't know whether there are 5 level crossings which have been sanctioned for ROBs, and for those ROBs the state government is expected to give 50% of the cost sharing basis, because the Konkani railway will contribute 50%. The land has to be given free by the state government. They have to acquire the land and give it. वास्को सडा सब जेलीत एकल्या कैद्याक मार घालून पिनेल पिवयले प्रकरणात वास्को पुलिसांक चौकशेक सगळो आदार करतले। जेलीतले कोण घुसपल्ले असल्यार खर एक्शन जातली म्हूण आयजी प्रिझन्सान स्पश्ट केला। वास्को पुलिसांनी कैदी आनी जेलीतल्या ऑथॉरिटी कडेन चौकशी केल्या। मार पडिल्लो कैदी मिल्टन जॉर्जाक जीएमसीत घाला। वास्को सडा सब जेलीन कैदी मिल्टन जॉर्जाक जेलीतल्या कैद्यांनी मार घालो आनी फिनेल पिवंक लायले। वास्को पुलीस प्रकरणाची चौकशी करता। ताचेर प्रुडंटान आयजी प्रिझन्स एल्विस गोमसाक विचारले। तो म्हणटा पुलिसांक चौकशेक जाय तो सगळो आदार दितले। जेलीतलो कोणूय दोशी आसा म्हूण दिसल्यार खर एक्शन जातली।
सडा जेलीन बोवाड जाला तो अजून ताजेर क्लियर हे पिक्चर भायर सरूंक ना. आतां पुलिसांनी जेन्ना केस ऑलरेडी नोंद केल्ली आसा तर ती खोलायेन चवकशी जावची आनी फूल आमी कॉपरेशन दितले आनी आमचे कोण इन्वॉल्ड आसा जाल्यार आमी तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. जेलींतले सेल्वीन आनी बाकीच्या 3 कैद्यांनी बडयलो म्हूण मिल्टन उलयता. पुलिसांनी सेल्वीन आनी बाकीच्या कैद्यांकडेन चवकशी केल्या. त्या दिसा जेलीन ड्युटेर कोण आशिल्लो ताची खंय चवकशी चल्ल्या. एक्सिडंटाच्या केशीन दोशी मिल्टन जॉर्ज परोला उपरांत परत सडा जेलीन पावलो तेन्ना कैद्यांनी ताका मार घालो आनी फिनेल पिवंक लायले. पयशे दिना म्हूण खंय ताका मारलो. मिल्टनाक मेडिकलान घाला. ताका एक वेळ बिरेस्तारात डिस्चार्ज मेळटलो. मात जिवाच्या भयान तो परत सडा वा कोलवाळे जेलीन वचूंक तयार ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोंड्या नागेशी रस्ते कुशीक हॉस्पिटलांतलो कोयर उडयला. कोयरात वाशिना, ग्लासाच्यो बाटल्यो आनी तरेतरेच्यो नाका त्यो गजाली आसात. बुधवारा बानोडेचो जनजागृती मंच आनी फोंडेचे हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नूतन देवान सुवातेर वचून इन्स्पेक्शन केलें. कोयर खंय हॉस्पिटलाच्या स्टाफान न्ही तो विलो लावंक व्हरपी लोकांनी उडयला म्हूण ती उलयता. As far as biomedical waste, I don't see any biomedical waste in this. But this is coming from some hospitals. Now, I have one this thing in my mind that the people who collect plastics, vials and syringes, all whatever is to be collected and recycled, they collect this from many hospitals, and then the thing which is to be recycled like plastic, this what we say pints, plastic pints, then tubings, all that is given by them to some factory and they take money, and there is nobody who takes these small vials. That's why they must have found it is useless for them also and they have dumped it here. So now I will have to ask Panchayat what they are going to do. First and foremost we have to lift it from here. That is the first step. And I have talked to Jogadekar sir from Goa Pollution Control Board, and he has promised me that he will find out somebody who is taking these small vials which nobody wants for recycling. So henceforth this should not repeat. बांदोडा जनजागृती मंच स्पष्टीकरणाचेर सातिस्फेत ना. जनजागृती मंच बांदोड्या ह्या डंपाविषयी मेडिकल ऑफिसर जी आसात फोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ताका कंप्लेंट दिल्ली आशिल्ली. जॉयंट इन्स्पेक्शन जाले नंतर तें क्लॅरिफिकेशन जे मिडियाक डॉक्टर देव हाणेन दिलें तें खरें म्हणल्यार दोतोरां खातीर सपोर्टिव्ह ताणेन हें दिल्लें आसात. म्हज्या हातान ही एक इंजेक्शन आसा आनी ताका निडल आसा. हें बायोमेडिकल हो वेस्ट जो आसा पूण ती कितें म्हणटा हें कितें खंय तरी उरतलेंच पूण अशे तरेची कितलींशीं इंजेक्शनां ह्या कचऱ्या भितर सुद्दां पडयलें. हें दुसरें म्हज्या हातान आज दुसरें इंजेक्शन आसा. ह्या कचऱ्यान जर पळयलें जाल्यार खुबशीं आसा. जे सबंद गोंयान भितर जे दोतोर जे आसात त्या दोतोरांक म्हजो एक मागणी आसा तांचे कडेन की अशे तरेचे हो बायोमेडिकल जो वेस्ट जो आसा तो रस्त्याचे सायडीन घाली नासतना बरे तुमी तो डिस्पोज ऑफ करचो जेणे करून सबंद गोंयचे जनते जे आसा ती बरो तरेचो स्वास घेवपाक शकतले. त्याच बरोबर सरकारा कडेन मागणी आसा जेन्ना मेडिकल प्रॅक्टिशनर जे आसात किंवा जे हॉस्पिटल जे आसात त्यांचेर कडक रूल फ्रेम करचे कारण दिस इज द ओनली स्टेप which invades the illness to the patients. काय न्ही ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसा आनी तातूंतल्यान ह्यो सगळ्यो सरकारान हेजेर लक्ष दिवचें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आरोशी दर्यादेगेर मुंगरिल्लो पोंटून काडपाक अजून मुहूर्त मेळना. मुंबयच्यान क्रेन गोंया पावली जाय ती सगळी परमिशनां मेळ्ळी मात पोंटून हालोवपाचें काम सुरूच जायना. कुटायचे आमदार म्हणटा गजाली फटाफट जाल्यो ना. एक्शन घेवंक टायम लागिल्ल्यान पोंटून काडूंक त्रास जाता. ताका खंय पंचायतूय जबाबदार. 1.5 म्हयनो जालो पोंटून आरोशी दर्यादेगेर मुंगरून पडला. Now all the authorities are present, the necessary infrastructure by way of crane and stuff is brought to the venue, but now it appears that it's becoming a very, very difficult task to get the pontoon out because it has sunk quite a bit. Now I think they are still again waiting, but really I don't know what's going to happen because according to my thinking, we have gone beyond the time period within which the pontoon had to be removed. Whichever way, either by pulling it or cutting it or whatever, we've allowed too much time to pass. And yes, I'm also surprised that the local authority, the panchayat, that has
that is responsible for giving the permission has not made an appearance, neither at the site. We have gone umpteen times to the site, except for a few responsible panchas. Most of the panchas of the panchayat have not made their presence felt at the site to find out what's happening with the pontoon and what's happening in their village. Besides, they are the responsible ones because they are the ones who give the permission. So I think this is the height of carelessness from the part of the local authority. पोंटूनाची दुसरी रिव्हर प्रिन्सेस जावंक लागल्या म्हूण लोक आतां एनजीटीन वचपाचो प्लान करतात. पंचायत खंय कानार केस काडटा. कोणेच एक्शन घेवंक ना म्हूण कलेक्टरान घेवंक ना म्हूण कोणें घेवंक ना. 10 days तांकां दिल्ले, 10 days काबार जाता फाल्यां परवां. आतां कितें करपाचें आमी? आमकां एकूच उरलां म्हणटा तें एनजीटीन. आमी जाणा एनजीटीन गेल्यार तरी आमकां कितें तरी न्याय मेळटलो मग. एनवायरमेंट डिजास्टर जालो ऑलरेडी. हे हाडटा तेका पयलो धरून तो बरो सुसेगाद भोंवता आनी गोवोरमेंट हेजेर कित्याक एक्शन घेना? आमी तेंच म्हणटा गोवोरमेंट कित्याक अजून एक्शन घेवंक ना? पंचायतीन कित्याक एक्शन घेवना हेजेर? पंचायत म्हणटा आमी लायसन्स दिवं. आतां तेणें ह्या सिजरान चल्ला पंचायत म्हणटा लायसन्स दिवंक ना. वेरेज पंचायतीन लायसन्स इश्यू केल्लें आहा तांकां. आनी गोवोरमेंट कित्याक गोगोर आहा काय म्हणटा असले मनशांचेर? हां जरी तो गरीब कोण आसलो आनी कितें करता आनी तेजे तर कंप्लेन केल्यार गोवोरमेंट रोखडो येवन मोडटा आसलो, डेमोलिशन करता आसलो, कितें तरी एक्शन घेता आसलो. आज हेजेर कित्याक जायना? आरिहांत हेजेर कित्याक एक्शन जायना? कित्याक गोवोरमेंट हो आहा? असले गोवोरमेंट आमकां फुडाराक नाका. हे गोवोरमेंट आमकां असले नाका. पुरो इनफ इज इनफ. Collector should act on these violators and the panchayat should take action against the person who they grant the NOC. काय पंच म्हणटात सरपंचूच जाग करिना जाल्यार ते तरी कितें करतले? Not the sarpanch, nor the secretary reported to the site. If the sarpanch is talking, what panch member can do? प्रुडंटा खातीर दिशान परब. घेऊया एक विराम.